देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ही एक नांवाजती इंटरनॅशनल कंपनी आमच्या जिविताच्यो जायत्यो वस्तू तयार करता. तांच्या मशिनांनी ते एक धाकटे बेरिंग धरतात आनी बेरिंगा भितर जायतीं मोतयां ते बसयतात. खोरी मोतयां आनी फोटी मोतयां हांचे मदलें अंतर सोदचे खातीर तांणी एक कॅथोड रे ट्यूब सोदून काडली. ह्या ट्युबाचो उजवाड मोतयांचेर पडटकच खोरी मोतयां तशींच उरतात आनी फोटी मोतयां परचळतात आनी तांकां ते रोखडेच वेगळे करतात. जायते फावटी आमच्या जिवितांत तेंच घडटा. जेन्ना जेजूचो प्रकाश आमचेर पडटा, आमचें फोटेपण, आमचें ढोंगीपण परचळता. आमचें जिवीत ताचे मुखार उक्तें जाता. ताची शिकवण आमकां जायतो त्रास दिता. जायते फावटी आमकां दिसता आमी एक बरें क्रिस्ती जिवीत जियेता, पूण जेन्ना आमी आमच्या जिविताचे नियाळ करता आमकां गमन येता आमी बरीं क्रिस्तांवां न्हू. आमच्या जिवितांत आमी जायते खोटेपण करता. म्हज्या प्रितीच्या इश्टानो, आमच्यान बरे देवाचे अनुयायी जावंक येतात, कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां आपयता आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक. आनी जेजू आमकां एक बरें उदाहरण दितना म्हणटा, आमी तुमकां संगीत वाजयलें पण तुमी नाचलीं नात, आमी रुदन केलें पूण तुमी रडलीं नात. जायते वर्सां पयलीं ज्ञानदाता जुवांव आनी जेजू ह्या संवसारांत आयलो. ताणें जायती शिकवण दिली, ताणें जायतो वावर केलो, पूण दोगांयकाय जायतो अपमान सोंसचो पडलो आनी निमाणे सुवातेर एकाची तकली कातरली आनी दुसऱ्याक खुर्सार खिळायलो. जायते फावटी आमी हेंच करता. आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारिना आनी जेन्ना आमकां कोण सत सांगता आमकां जायतें दूख दिसता. आमी जायते फावटी सांडून वयता, पूण आयज जेजू आमकां सांगता आमच्या जिविताचें रुपांतरण जावनी. भाग्यवान सिप्रियान आमकां सांगता आमी ह्या संवसारांत आसतकूच आमच्या जिविताचेर आमकां पश्चाताप करूंक जाता, उपरांत हो वेळ न्हू. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करया आनी बऱ्या मनशाचा जेजूचो मोग आमी करया. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. कम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाज. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळलें देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.